गोंयभर मोठ्या उमेदीन आणि भक्तिभावान महाशिवरात्र मनयली। उत्तर गोंयापासून दक्षिण गोंयांतल्या सगळ्या शंकराच्या देवळांनी थळाव्या परंपरेप्रमाण महाशिवरात्रीचे उत्सव जाले। केरी फोंड्या वैष्णवी क्रिएशनान श्री विजयदुर्गा संस्थानात पद्मभूषण अनूप जलोटाचो कॉन्सर्ट दवरिल्लो। हळण तळण खोटवण हे आमचे जरी हे लागतेच गाव असले तरी त्याचे भायर सुद्धा लोक असलेले जेका कळटा बाबा हे हळण बाबा शिवरात्री अशी भरतात ते भायले सुद्धा लोक येऊन म्हणजे हळण आमचे देवाचे दर्शन। महाप्रसादाचे मी तसे आयोजन काय असतं? महाप्रसाद म्हणजे भितरच हे दितात त्यांना सकाळी 6:30 पासून सुरुवात जाता। एकादशमी करपाक म्हण हे दर्शनाक म्हण सकाळी सुरुवात जाता। पयली जे असता तो आमचे गांवाचे गांवकार म्हणून असता तो वडसलदार तो पयली सुरुवात करता अभिषेक करून आणि त्याच्या उपरांत सगळे लोकांचे अभिषेक। हांगासर आमी वर्सभर श्री वेताळेश्वर देवस्थानाचे वर्सभर आमचे हांगासर कार्यक्रम असतात आणि काल हांगासर शिवरात्रीचो महाशिवरात्रीच्या निमतान हांगासर मोठो उत्सव आशिल्लो। लघुरुद्र हांगासर आमी देवाक केलो आणि मागीर सांजवेळार हांगासर एक भक्तिधारा हो संगीताचो कार्यक्रम केलो। ताच्या उपरांत हांगासर फातोडीचेर पयलीं हो रथ जातालो महाशिवरात्र जावन, पूण आतां मातसो लेट जाता। हो रथ शिवरात्रेच्या निमतान आमच्या हांगासर जातात। सगळे गांवचे लोक हांगासर हो रथ नाचोवपाक येतात। ह्या रथाच्यो घोडयो आमी कुणेय साकून हाडटात, हप्तागीर रथाच्यो घोडयो ते आदले दीस तुका आमचे जे चारी जे आसात ते ताका मारतात घोडयो आनी रथ सजयतात आणि सकाळचो 9:30 सुमार आमी हो रथ भायर काडटात। सबंद देवळाच्या प्राकारांत हो भोंवतात तशें आमचे हांगासर सातेरी देवी आसात ताचें दर्शनूय घेवन येतात आणि उमेदीन आमचे सगळे भुरगे तशेंच सगळे गांवचे लोक हो रथ नाचयतात आणि मोठो उत्सव आमी हांगासर साजरो करतात। कोलव्या रस्तो रुंदीकरण केल्या जाग्यार बेकायदेशीर बांदकाम उबारला म्हूण कोलवेचे लोक फुर्योज। बांदकामाक लोकांचे ऑब्जेक्शन, पंचायत बुड्डेलेसवा करता म्हूण आरोप, बांदकाम मोडून उडोवपाची मागणी। फर्स्ट वॉर्ड थिंगा इन्स्पेक्शन आहलें, फर्स्ट वॉर्ड सेकंड वॉर्ड लागता थिंगा, सो थिंगा इन्स्पेक्शन आहलें रोड वायडनिंगाचे तेमी कोणातल्यान शॉप घायला आनी त्या शॉप म्हणल्यार तें चिकना शॉप घायला आनी तेणें थिंगा भितर सेप्टीक बी मारलो आहा। आतां न्यू रिसंटली आनी 2 दीस जाले तें सेप्टीक मारला आनी तो सेप्टीक मारलो सारको थिंगा फुरसा सारको थिंगा तेकोन मारलो आहा। आनी ती गाणें गुटान जालें जाल्यार कोण चोयतलो?
सेकंड थिंग ही हायवे ऑलरेडी रोड वायडनिंग गेलो आहा आनी कंप्लीट ते रोड वायडनिंग वचोन ते सेटबॅक पीस सोडून ते क्लियर केलो आहा थिंगा हिंगा ऑलमोस्ट रात्यां भितर थिंगा कोणे एकल्यान दोन शॉप उबारली आनी हेचे ते विरोध लोकांनी आवाज उठयलो आनी आयज तेंगे इन्स्पेक्शन आहलें आयज इन्स्पेक्शनाक पंचायती सरपंच येवपा आसलो सेक्रेटरी कोण येयलो ना तेमी दिलो डेट दिलो तेमी टायम दिलोलो आनी दुसऱ्या इन्स्पेक्शनाक गांदावली आसली सो ते आतां थिंग ते वचपा तयार आहा आनी हे इन्स्पेक्शन कोण नासतना ते आतां लोकां आडायन दिलो आनी इतलो लोक आतां पंचायती येयला सो हे कितें चलत म्हण कांय ना हिंदू केसो बुडमेलो आहा म्हण सो थिंगा स्ट्रक्चर नाका ते रोड वायडनिंग केलो आहा तर रस्त्याचे स्ट्रक्चर नाका कळ्ळें तुका ऑलमोस्ट ते डेमोलिशना वयता सगळें सो is in setback area. Demolition was served when I was there. Okay, demolition was executed. Panchanama kon demolition adalaha. Even if that house number was supposed to be given, inspection has to be done. Secretary is completely involved in this. It is the secretary's job to see. Secretary is just doing what she wants. Secretary cannot give a house number without having approval plan from the TCP. I want to know if there is approval plan from the TCP. When a demolition is served, it's the job of the secretary. Panches might say anything. Even the sarpanch might say anything. It's the job of the secretary to check. Francis Cardo. Poliento 5, बीचीचे 5, फोर्थ बी ये एप्लिकेशन टॉनी रॉड्रिगेस आगले एप्लिकेशन येल म्हणून मीटिंग आहे म्हाका खबर तुका ना हेमी ताका इनलिगली हाऊस नंबर दिला आनी इनलिगली प्लास्टीक बांधून तेमी शॉप बांधले थिंगा हांवें तांकां पयर मिटिंगे रेज केले हें एप्लिकेशन कोणा दाखयलें तुमी एप्लिकेशन कोणा दाखयलो तेजो ते ओग पळय ओग रावताय आनी तेमी ताका हाऊस नंबर दिला भितरल्यान गोलमाल केलो तेमी आनी हांवें सांगलें तेजे बरोबर हें लायसन्स रिवोक करचें आनी हो हाऊस नंबर इनलिगल दिल म्हूण कॅन्सील करचें म्हूण मुगे ऑब्जेक्शन म्हूण गेलच्या पाटी तुवें मिटींग दाखोवंकू ना म्हूण एप्लिकेशन आनी हे सगळे फॅब्रिकेट कोताय आयज तुका इन्स्पेक्शन काडटा मी म्हाका नोटीस दिल ना हांव 5 जायते ते इल्लीगल एसकून फॅब्रिकेट कोताय आनी नोटीस आम सब कोनाय कित्याक आम रायट आहा त्या लोकां दोळ्या मुजी हाटाय म्हूण आनी आयज एट प्रेझेंट ते कॅन्सील कोताय ऑन द स्पॉट सगळो लोक एकठांय जालो आहा त्या हुर्सा मुखायले तेम फोसमान दिला हाऊस नंबर दिला आनी एक लायसन्स दिला चिकनाचें हें सगळें तेम इल्लीगल केलां पार्टी हैव गिवन लेटर कित्याक ताका सॅटर्डे हे लेटर पावल्या आनी ताणें आज मॉर्निंग हाडून दिलें लेटर आपूण आज येना आपणा लॉयला ऑलरेडी अपॉइंटमेंट आहा आनी दॅट लेटर हांवें ऑलरेडी विथ दॅट लेटर हांवें ऑलरेडी तांकां दिलें आय गिव फ्रेश डेट आनी इवन आय कॉल माय ऑल मेंबर्स डोंट वरी आय गिव फ्रेश डेट एज सून एज पॉसिबल. घेऊया एक ब्रेक.